दुसरो जो विशय आसा तो म्हळ्यार काल इंट्रस्टिंग गजाल बिहाराक कास्ट सेन्सस जातकीर आमचे पक्ष जागे जाले आनी आमच्या विरोधी पक्षाच्या प्रतिनिधींनी वचून थंय राज्यपालाक निवेदन बी दिलें की गोंयाक एक कास्ट बेस्ड सेन्सस करचो म्हण. गरज आहा किशोर आनी हें कितें आतां नक्की आतां कास्ट बेस्ड सेन्ससाचें जें हें तुणतुणी सुरू जालां. प्रमोद म्हाका दिसता आमी कचरो जसो सेग्रिगेट करता पळय ओलो कचरो सुको कचरो प्लास्टीक कचरो हो कचरो आतां आमकां पॉप्युलेशनाकूय सेग्रिगेशन करपाची गरज येयल्याशी दिसता म्हाका. जाला विशय कसो की खरेंच आमकां जात न्याय कास्ट बेज बाबा सेन्सस जाय काय नाका पूण आमच्यो सगळ्योच गजाली जर कास्ट बेज जावपाक लागल्यो तूं आतां ओबीसी रिजर्वेशन म्हण एससी रिजर्वेशन एसटी रिजर्वेशन जेन्ना रिजर्वेशनां तूं कास्ट बेज दिता तेन्ना त्या कास्टाचें बाबा पॉप्युलेशन कितलें आसा हें कळप हें गरजेचें आहा आनी तें जावपाकूच जाय. आतां आमच्या गोंयची जर तूं परिस्थिती पळयशी जाल्यार तूं म्हणटलो परत हांव पेडण्या आयलो. आमचो राज्यांतलो एकूच मतदारसंघ पेडणे एससी खातीर राखीव. आमकां केन्ना मारला पळय आमच्या माथ्यार राखीव तो अजून मेरेन आसा बाकीच्यांक कोणाक काय पडलेलें ना. अरे पूण कितलें पॉप्युलेशन आहा पेडण्याचें बाबा कोणी केला सर्वे करूंक ना. अंदाजाचेर पेडण्याक कितें खपो येता तेचो सर्वे जावंक जाय आसलो बाबा कितलें पॉप्युलेशन एससीचें पेडण्यां आसा कितलें पॉप्युलेशन एससीचें बार्देजान आसा मुर्मुगांव कितलें आसा एसटीचें कितलें आहा हें जावपाकूच जाय. कारण आमच्यो सगळीं धोरणां सगळ्यो स्किम्स रिजर्वेशन हे सगळ्यो गोश्टी जर कास्ट बेज आसात जाल्यार हें जावपाक म्हाका दिसता कितें प्रॉब्लम आहा जावपाकूच जाय. आनी आतांचो सेन्सस जातलो त्या सेन्ससान हाचो जर आस्पाव करीत जाल्यार ती त्याच सेन्ससान ही गजाल जावन पडटली. पूण देशा खातीर हें आतां जावपाची गरज आसा ना जाल्यार ते सगळे तूं म्हणटा की जर सगळींच धोरणां जर आमी असल्याच निकशांचेर करतात जाल्यार हेंच नाका कित्याक म्हणया कित्याक नाका म्हणजे तुमच्या कडेन आंकडो ना तुमी सगळें करता. आतां ओबीसी 19 कास्ट खंयचो कास्टाची कितली बाबा तेंची संख्या आसा समजा तेंची संख्या चड आसा जाल्यार तेंच्या मेरेन ते पावपाक जाय न्हू गजाली त्या गजाल पडटा. किशोरान नवीनच विशय काडला तो म्हणटा की तुमी सगळीं धोरणां ताचेर ठरयतात मागीर ताचो डेटाय गॅदर करात. कशें आसा जाणा गोंयचे आतां डेमोग्राफिक्स समजा तूं पळोवची ज्या राज्यांक वर्साक 7 ते 8 हजार भुरगे पासपोर्ट घेवन गोंयच्यान भायर वतात त्या राज्याच्या डेमोग्राफिक्साची परिस्थिती कितें जाली आसतली. म्हणजे फाल्यां सकाळीं आतां गावडा कुणबी धनगर वेळीप हो मूळ गोंयकार बाकीचे सगळे इवन सारस्वत सुद्दां हे नंतर आयले सो तांकां तांचे हक्क मेळूंकूच जाय हे बी सगळ्यो गजाली खऱ्यो. पूण आयचे तूं डेमोग्राफी खंयच्या गोंयांत कितलो मूळ गोंयकार उरला. इवन क्रिश्चनाक सुद्दां एससी एसटी सगळे आसात हिंदूक एससी एसटी आसा मुस्लिमां मदीं एससी एसटी सगळे आसात. पूण हे कितले गोंयांत आसात आनी खंय आसात आनी साश्टी सारकेल्या मतदारसंघांनी सांतांद्रे सारकेल्यांनी घराचीं घरां बंद आसात. सो हांगा डेमोग्राफीक मूळ गोंयकार आतां मूळ जो तूं गरीब म्हणून दिसता खरें गोंया खातीर जर आज कितें आसूं जाय जाल्यार इकॉनॉमीक बेज सेन्सस आसूं जाय. गोंय हें डेवलप्ड नेशन्साचे जे तर्क आसतात तातूंत पावलां. कारण इफ यू कंपेर नॅशनल GDP इट इज जस्ट अरावंड 1.9 lakh रुपीज अ इयर नॅशनल GDP पूण गोंयचो GDP इज अरावंड 6 lakhs. सो 6 लाख जोडपी इनकमाचें पॉप्युलेशन तुमी ते निकश देशभर लावपाक शकना. सो गोंयाक जर आज कितें जाय जाल्यार फाटलो CAG रिपोर्ट पळया. इट सेज जस्ट 15,000 फॅमिलीज इन गोवा आर पुअर. 15,000 म्हणल्यार कितें 15 चौक सादारण 80,000. अरे 80,000 जर गोंयकार मूळ पुअर तुमचे गृहआधार 1,60,000 DSS आनी 1,70,000 खंयचे काम कसलो सन्मान कला सन्मान आनी 50,000 हे खंयच्यान येतात हे कोण एक मूळ हे गरीब खंयचे. आनी गोंयकार जर इतलो बोटींचेर वता मिडल इस्टाक वता स्विंडनाक जर सिटीचे सिटी गोंयकार उब्यो करता आनी कॅनडाक बी आनी USAक हो गृहआधार घेता आनी हो गरीब म्हणटा तो आनी हो 6 लाख उत्पन्न आसून सुद्दां हो गोंयकार खंय आहा आनी कितें आहा. सो आय वूड हे गोंयाक कास्ट सेन्सस इज अ रिडंडंट थिंग. गोंयाक इकॉनॉमिकली बेस्ड स्किमी दिवं जाय. तूं गरीब खंयच्याय जाती धर्माचो आसूं तूं तुजे गरज आसता का स्किमी. बरें पण दोन आतां पॉयंट ऑफ व्यू आहात. किशोर म्हणटा की धोरणांत तुमी करतात सगळीं जातीच्या आनी आरक्षणाच्या आदाराचेर
मग ॲटलिस्ट ताचो डेटा करा म्हणून सुयशान तर बरो मुद्दो काडलो गोंया भितर खंयचे जातीचो आसूं किंवा धर्माचो आसूं गोंयकार सद्याक कितलो आसा हांगच्यान जो प्रश्न सुरू जाता त्या गोंयकारा मदलो गरीब कितलो आसा इतल्याचेर येवन तो थांबता. तुका कितें दिसता? प्रमोद, सर्वे जावप आणि आंकडे आसप हे सगळ्याकच बरें, कारण फाटले पंचायत इलेक्शन जेन्ना विशय आयिल्लो तेन्ना सुद्दां ओबीसीक रिजर्वेशनाचो विशय जेन्ना जालो तेन्ना एक जुने आंकडे केन्ना जरी वापरले आमी आनी त्या बेसिसाचेर रिजर्वेशन दिलें. सो प्रत्येक वेळार ह्यो गजाली उबे रावतात. आतां विधानसभेचें रिजर्वेशन दिवपाचें ते बेश्टे तितले तुमी 4 जागा दिवपाचे आसात, 12% तुमी जे म्हटलां ताच्या प्रमाणे दिवपाचे आसात. सो ह्यो सगळ्यो गजाली जावपाच्यो जर आसा जाल्यार मागीर सर्वेक्षण म्हणजे कित्याक जावचो न्ही, आंकडे कित्याक निश्चित जावचे न्ही की एससी कितले आसा खंयच्या भागान, एसटी कितले आसा, ओबीसी कितले आसा, हे जनरल कितले आसा, हे सगळ्यो गोश्टी येवपाक जाय. ख्रिश्चन कितले आसा, मुस्लीम कितले आसा, ख्रिश्चन एससी एसटी कितले आसात, ह्यो सगळ्यो गजाली क्लियर जावपाकूच जाय, कारण त्या बेसिसाचेर लोकांक बेनिफीट मेळटात न्ही. आतां चालू आसा न्ही, आत्तां लाभ घेवप सरकारी योजनांचे म्हण किंवा बाकी कसल्या गजालीचे चालू आसा, शिक्षणातले रिजर्वेशन म्हण सगळे कडेन चालू आसात जर आसा जाल्यार त्या चालू आशिल्ल्या गजालींचे लोक बाबा कितले आसा आमचे कडेन हे कळपाक काय हरकत ना, जावपाकूच जाय. सर्वे जावपाक जाय. हय जयल हें पडटा तुका? तूं हांसता बरोबर. इफ ना चालू कंटिन्यूच आहा न्हू, आत्तां चालू आसा न्ही, पॉलिटिकल रिजर्वेशन चालू आसा आतां चालू आसा न्ही, पंचायत जिल्हा सगळ्यांक चालू हे आसा. खंय करता ते आमी 50,000 करता काय म्हणटा मागीर बरोबर. म्हणून ताका बऱ्या सारके आंकडे जाय. पॉलिटिकल पार्टीकडे सगळो डेटा कितले मुस्लिम वोटर, कितले हिंदू वोटर, कितले त्यांच्याकडे खंयच्या आहा. कास्टाचे वोटर त्यांच्याकडे आहा. हांगा नाका म्हणटात ते, उघड करू नका. कित्याक उघड करू नका? करा उघड, जावनी स्पश्ट न्हू. ते तुमी तांगेलो जो बूथ वायज डेटा आसा हय. तो मातसो कोलेट जावन तुगेलो तेंचो जर 50 प्रमुख आसा जाल्यार हांगा आमचोय 50 प्रमुख जाय, आमचो न्हू म्हणजे लोकांचो लोकांचो जाय. I'll briefly touch upon Sweshi's point. He's made a very interesting point. की in all fairness, कोणाक गरज आसा तांकां दिवचे. Those deserving should get. I wrote an edit once because there was a drop in our poverty index. Poverty indexाचेर आमी ड्रॉप जाल्ले पळय आनी आमी व्हडले सारके खुशाल जाल्ले की आमी हें जालें म्हणून. पण the point which is made is if poverty index is dropped, why is all this Grihadar and I'm increased? And 2 days later, CM had a big function in Margaon. 300 crores have been announced for various welfare schemes, including Grihadar and kasle scheme. So there should have been a drop in there also, no? There should be a corresponding drop. So तितून भितर balance ना म्हणून कळटा. So the point which is made is आमी very जर valid. गोंयकार जर तुगेलो पॉवर्टी इंडेक्सांतल्यान भायर सरला हा. जाल्यार गृह आदाराचो आंकडो कमी जावपाक कमी जावपाक जाय जाय आशिल्लो. सरकार म्हणटा आमी दिता म्हणून. आमी दिता. हय, सारकें, हय. So secondly, what happens is now with this reservation thing going about, women reservation, जावन ST reservation, तेजेर एक हें करूंकूच जाय की फायनली एट द एंड ऑफ द डे यू हॅव टू आयडेंटिफाय वॉट इज युअर kind of a distribution of population. Tomorrow your ST reservation is there, OBC reservation is there, women's reservation will come into the picture. So the कसो सगळी गजाली करतलो. Last assembly session CM has disputed this reservation of STs based on the fact that my ek reservation is one of the constituency which is reserved. He is saying that it is unfair on Maya because there is very insignificant population of STs in Maya. So असले तर differences झाली जाल्यार I mean we have to go ahead and do. बट हांव आतां